सरकारी हायस्कुला विलीन करपाचो तशेंच बालवाडी अंगणवाडी एडेड हायस्कुला कडेन दिवपाचो निर्णय सरकारान स्थगीत दवरचो। सगळ्या जाळवणदारां बरोबर तशेंच सगळ्या पक्षां बरोबर बसका दवरची मागीरूच निर्णय घेवचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता। बालवाड्यो एडेड हायस्कुला कडेन दिवन हळूहळू बंद करपाचो प्लान काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो प्रश्न। मुख्यमंत्री शिक्षकांचो उणाव मतीत धरून शाळा आनी अंगणवाडीचे पावल उखल्ला। गव्हर्नमेंटाचे जवळ प्लॅन हा की अप्रॉक्सिमेटली 220 स्कुलांनी मर्ज करची म्हणून प्राथमिक विद्यालय। नाउ सेकंड डिसिजन सडनली सर्क्युलर हॅज कम इन यस्टरडे की एडेड स्कुलांनी बालवाडी टेक ओव्हर करच्यो। अरे हाउ कॅन एज्युकेशन डिपार्टमेंट इश्यू अ सर्क्युलर? इफ आय एम नॉट रॉंग, अंगणवाडी आणि बालवाडी कम्स अंडर द विमेन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट। पण तुम्ही आणि आतून तुम्ही एक नेगेटिव्ह माइंडसेट तयार करता जे अंगणवाडी सध्या चलयतात की ते सारखे चलयनात म्हणून। काय हे हळूच अंगणवाडी बंद करपाच्या वाटेर षडयंत्र काय हे आतून येता। आता हे दोन्ही जण डिसिजन घेतल्या whether they were any meetings held, whether stakeholders were taken on confidence, the director should ask, and I'm warning, director will land in trouble. या दोन डिसिजना खातीर स्पेशली द स्कूल मर्जराचे director will have to answer and director will have to face Goa Forward Party and he is going to land in trouble because of his political masters. Decision holder दवरात ताबडतोब सगळ्या पार्टीच्या सगळे जे स्टेक होल्डर असतात, पेरेंट्स म्हणा किंवा सगळे स्टेक होल्डरांक बरोबर हाडात, जाल्यार ऑल पार्टी मीटिंग करात बिकॉज दिस इज अ सिरियस अँड सेन्सिटिव्ह इश्यू। शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान शिक्षणीक संस्थांक उजरायल्यो। गोंयचे भुरग्यांचो नॅशनल एव्हरेजीचे सकयल स्कोर। शाळा नवे कोर्स सुरू करूंक फुडाकार ड्रोन स्कूल गोंयांत कित्याक ना? मुख्यमंत्र्याचे प्रश्न। क्वालिटी शिक्षणा खातीर नवे शिक्षण धोरण चालीक लावंक खंय तो दीस रात वावुरता। गोवा हेडमास्टर संघटनेचे पोन्ने गोंय परिशदेक मुख्यमंत्री उलयलो। We are less than average, national average in maths and science. We are much better in English, in language, but we are less in maths, science. टीका कोणाचेर जाली? टीका कोणाचेर जाली? कोणाचेर जाली? सांगा। टीका कोणाचेर जाली? सरकाराचेर जाली, म्हजेर जाली, एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून म्हजेर जाली। हांव शिकोवंक वयता भुरग्यांक, हांव स्कुलांनी वयता भुरग्यांच्या, हांव भुरग्यांचो स्टडी घेता, कोण शिकयता? यू कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट एंड आवर स्टेट्स कितें कमी आसा? वॉट इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आसा, सॅलरी कमी आसा, आमी कितें दिवपाक कमी केला? एवरीथिंग वी हॅड गिवन। मागीर कित्याक लेस दॅन एवरेज? म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा, म्हाका केन्ना केन्ना चिंता आसता आमच्या भुरग्यांची। आमी ग्रॅज्युएट्स तयार करता फक्त, आमी फक्त कंटिन्युअसली आमी पळयता की जस्ट पास आउट जाल्लो सांगता हांव BA जाला, BCom जाला, हांव सिव्हिल इंजिनियरींग जाला, म्हाका नोकरी पळय। प्रत्येक जण सांगता न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ते सांगना। म्हणून तर म्हाका दिसता न्यू एड्युकेशन पॉलिसी स्टार्ट करच्या पयलीं मुद्दामून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅव स्टार्टेड द स्किल इंडिया मिशन। हे फुडें कितें वचपाक जाय, कारण हे सगळे परत हांवें कित्याक म्हटलें तर बरेचशे फावटी म्हणजे जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन द स्टेटींत वाडलो काय येता कोणाचेर? परत सरकाराचेर। ते अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाडला म्हणून अगेन रिस्पॉन्सिबल इज द गव्हर्मेंट। म्हणून आमी जर त्याच खातीर जे नाव वॉट आर द न्यू सेक्टर्स आर कमिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा, इट इज एन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इट इज अ न्यू सेक्टर. No one is thinking about the logistics sector. Till now, there is hardly any courses in the logistics. The trades, there is no sector. There are new sectors which is the drone school. Now the drone is an innovation. No one is thinking about the drone. We have to start with something in the drone school. This is the new thing. हाजेर आमकां विचार करपाक जाय. आमचें जालां कितें? हांव 11वी आर्ट्साक आमकां आनी एक क्लास दी आनी आमकां 11वी सायन्साक आनी एक नवीन सुरू करपाक दी. आमकां फक्त सॉरी टू से दीस, वेरी कित्याक सांगता
एक कितें तरी बाकीच्या स्टेटींत नवीन कोर्स कितें सुरू आसा आमी तो कित्याक सुरू करूंक शकना हाचो विचार करपाची गरज आसा. इट इज नॉट जस्ट दॅट टू स्टार्ट वीथ अगेन 12 आर्ट्स सायन्स कॉमर्स आमकां वोकेशनल दी कोण एक टिचर घेवपाक जाय तिका लागून जाय म्हणून आमच्या हायर सेकंडरी वोकेशनल सुरू करता. दीस शूड नॉट बी देयर. टू स्टार्ट इन न्यू थिंग्स, स्टार्ट इनोवेशन्स. म्हाका वायट दिसलें अजुनूय ड्रोन स्कुलाच्या बाबतींत नो वन हॅज कम विथ अ सिंगल प्रपोजल करून दवरलेले कारण 10वीचो रिजल्ट म्हाजो 100% लागपाक जाय म्हणून. मागीर ते ड्रॉप आवट करून दिले ते घरा गेले तांचें कितें तांकां स्किल्ड कोण करतलो तो ह्युमन रिसोर्स कसो तयार जातलो. आमकां फक्त चिंता आशिल्ली म्हाजो रिजल्ट 100% येतलो काय ना ह्या गोश्टीची. आमी फक्त 100% रिजल्टा खातीर काम करता काय कितें. म्हाजें तर म्हणटा आसा ह्या खातीर द क्वॉलिटी एड्युकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ दीस न्यू एड्युकेशन पॉलिसी. वास्कोचो अखंड दामोदर भजनी सप्ताह बेरेस्तारा सोंपलो. दाम बाबाक काल श्रीफळ दवरिल्ले ताचे आज विसर्जन खारीवाड्यार जेटीर जालें. भजनाच्या तालार ताळ आनी गजरात विसर्जन जालें. काल आज मेळून हजारांनी लोकांनी दाम बाबाचें दर्शन घेतलें. सप्ताची फेरी सप्तकभर चलतली. वेंचणुके वेळार लोकांक दिल्ली आश्वासनां फुडल्या 5 वर्सांत कशी पुराय करपाक जाय ताचेर मुख्यमंत्र्यान बाकीच्या मंत्र्यां बरोबर चर्चा केली. प्रधानमंत्री मोदी बरोबर सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची बसका जाल्ली. ते बसकेत आयिल्ले 27 पॉयंट मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक सांगले. कर्मयोगी मिशना खाला अधिकाऱ्यांक कशी ट्रेनिंग दिवप, मंत्र्यां खातीर चिंतन शिबीर घेवप हाचेर चर्चा जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज आपले कॅबिनेट मंत्री आणि IAS अधिकाऱ्यांक ब्रिफींग करपा खातीर एक कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. ह्या बसकेत जी प्रधानमंत्री मोदी बरोबर चीफ सेक्रेटरींची मिटींग जाली तेजेर चीफ सेक्रेटरींचे त्या मुद्द्यांचेर मंत्र्यांक आनी IAS अधिकाऱ्यांक ब्रिफींग दिलें. त्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान जे मुख्यमंत्र्याचे प्रधानमंत्री मोदी बरोबर जाल्ल्या मिटिंगेक जे 27 पॉयंट आसले तेजेर ब्रिफींग केलें. आनी तेजे उपरांत गोंयचो तो इलेक्शना टायमार मॅनिफेस्टो आहा तो 5 वर्सांक कसो फुडें व्हरप. तेजे उपरांत सायनींग ऑफ MOU नेशन फर्स्ट रिसर्च पॉलिसी सेंटरा बरोबर. तेजे उपरांत कर्मयोगी मिशना अंडर ऑफिसरांक जाय तेन्ना कशी ट्रेनिंग दिवप आनी मंत्र्यां खातीर कशें चिंतन शिबीर घेवप हेजेर ह्या बसकेक चर्चा जाली. The agenda is on the implementation of all the schemes. Forest development management plan also is in process of being prepared. All these things, and also Bondla requires immediate care. It's virtually in a critical care. There is a shortfall because of the stopping of compensation cess. पण त्याचबरोबर आज आम्ही डिस्कस केले सगळे मुद्दे डिस्कस केले. चीफ सेक्रेटरी प्रायम मिनिस्टरकडे मिटींग जाली ऑल 6 सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. तितून भितर कितें सांगलें आनी आमी स्टेटीन कितें करपाचें ते हेजेर एक डिस्कशन जालें. ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गोवा हॅड अ मिटींग ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हॅड अ मिटींग विथ द प्रायम मिनिस्टर. थंय कितें डिस्कस जालें आनी कशें कितें व्हरपाचें आमकां प्रेजेंटेशन दिलें आनी एवरी डिपार्टमेंटान ते कशें काम करपाचें अशें सांगलां. म्हज्या डिपार्टमेंटान जे कितें थंय नोट केलां आय हॅव ऑलरेडी इन वन डिपार्टमेंट आय हॅव अचिव्ड इन पावर डिपार्टमेंट. आय वील डू माय थिंग्स इन अदर डिपार्टमेंट. सेक्रेटरीज अलॉंग हे चिंतन शिबीर हे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 48 hours to 72 hours हाज्या पर्यंत जे घेतले वयतले आनी सगळे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हे चिंतन शिबिरांतल्यान सगळे सोंपयतले. सो वी आर वर्किंग ऑन अ मिशन मोड टू अचीव द टार्गेट ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. स्वयंपूर्ण चवथीचो बाजार 12 तालुक्यांनी हो बाजार घालपाचो प्लान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केला. नेवऱ्यो, फळार, चवथीक लागपी सामान, माटोळीचे सामान ह्यो सगळ्यो वस्तू लोक ह्या बाजारांत विकपाक शकता. RDA खातें खंय फुकट स्टॉल घालून दितले. 20 तारखेच्यान बाजार सुरू. स्वयंपूर्ण मित्राक संपर्क करून स्टॉल बूक करचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या वर्साची चवथ गोंयकारां खातीर स्वयंपूर्ण चवथ ह्या कॉन्सेप्टान करपाचें ठरयल्या. जे कोण मिठाई घरा कडेन करता, लोकल मिठाई करता, फुलांकार वा आनी कसलें डेकोरेशनाचें सामान करता तेंच्या खातीर प्रायम लोकेशनाचेर तें बरे तरेन विकपाचें, बरे दरान विकपा खातीर स्टॉल्स उबे करून दिवपाचे आनी तेंचो म्हाल बरे तरेन प्रायम लोकेशनाचेर पावोवन तेका बरें गिरायक मेळोवन दिवपा खातीर तेणी एक कॉन्सेप्ट काडला आनी तेजे खातीर कोण अशे इच्छूक आहा तेंच्या खातीर रेजिस्ट्रेशनूय सुरू करपाचें तेंच्यांनी थारायलां. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेंतल्यान अंदू स्वयंपूर्ण चवथ बाजार
ही संकल्पना सुरू करपाची ठरयल्या, जेणे करून गांवांतल्यान ट्रेडिशनली आमचे सगळे स्वयंपूर्ण लोकां बरोबर काम करता. आमी पळयता की चवथीक लागपी सगळें सामान म्हणजे स्विट्सा पासून ते चवथीचे माटोळे पर्यंत हे खरें म्हटल्यार लोकां कडेन आसताच, बट थोडेशे स्विट्स खूब कमी प्रमाणात विकपाक लागलेले. म्हणजे आमी म्हणटा की ट्रेडिशनली स्विट्स नेवऱ्या पासून चकले पासून शंकरपाळी पर्यंत हाजे पर्यंत लोक रेडीमेड स्विट्सा कडेन वचपाक लागलेले. ते परत एकदां ह्याच सगळ्या ट्रेडिशनल स्विट्सा कडेन लोक वयचे, पॅकिंग करून दिवपाचे, गिफ्ट पॅक आसत किंवा घरांनी आसत हे तयार करून मेळचे म्हणून बेकरीन मेळटा त्याच धर्तीचेर एक्झॅक्टली रायट. त्या पार्सल्स पॅकिंग इवन तो कोणाक गिफ्ट करपाक जाय जाल्यार हे सगळे मोदका पासून नेवरे पर्यंत आमी पळयता की मोदक सुद्दां हो रेडीमेड मोदकच्या वयच्या पेक्षा घरात तयार केल्लो मोदक हो खूब बरो मोदक आसता. आणि त्या खातीर आमी ऑलरेडी सगळ्या तालुका नोडल ऑफिसर्सची मिटींग आज कंडक्ट केली. डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स, रुरल डेव्हलपमेंट, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी आणि सगळे तालुका नोडल ऑफिसर्स हांची मिटींग जाली. आमी ऑल एट 12 तालुका प्लेसीसचेर RDA तेंची स्टॉक्स ऑलरेडी घालताले. त्याच पद्दतीन स्वयंपूर्ण चवथ बाजार हे सगळ्या जाणांक स्टॉल्स घालून दितले. बिसायड्स दीस ज्या ज्या जाग्यार बस स्टँड्स आसात हांगासरूय आमी स्टॉल्स घालून दितले. जेंका आपल्याक स्वयंपूर्ण बाजारात सहभागी जावचेलो आसा ह्या सगळ्या जाणांनी स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन संपर्क करचो, तांच्यांनी आपलें नांव रजिस्टर्ड करचें, जेणे करून स्वयंपूर्ण मित्र आमचो त्या तालुका बाजारात तांकां स्टॉल्स एवेलेबल करून दितले. हे सगळे स्टॉल्स तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचे आसा. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर आमी हे स्टॉल्स एवेलेबल करून दितले. 20 ऑगस्टांतल्यान तेंच्यांनी आपलो प्रॉडक्ट विकपाक सुरू करचो. स्वीट्स आसतले किंवा हँडीक्राफ्ट आसतले किंवा चवथीचो माटोळे बाजार आसतलो हो सगळो तेंच्यांनी 20 तारखेच्यान सुरवात करचो. म्हणून आमी 20 तारखेच्यान आमचे स्टॉल्स सगळ्या तालुक्यांनी. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर आणि गोंय सरकाराची परफॉर्मन्स मॅनेजमेंटाक कबलात जाली. सरकारान जाहीरनाम्यात सांगल्यात त्यो गजाली सरकार करता काय ना ते नेशन फर्स्ट पळयतले. तांच्या रिसर्चाचो लाव जातलो. केंद्राच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी स्किमी गोंयांत चालीक लावंक मजत जातली. 14 म्हयन्यांची कबलात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. 14 म्हयन्यांचो एग्रीमेंट आसतलो. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटा कडेन इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज आसतले किंवा बाकीचो प्रोग्राम परफॉर्मन्स लास्ट इम्प्लिमेंट जायसर ते हो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन मॉनिटरींग जातले, ट्रॅकिंग जातले. स्पेशली ज्या पद्दतीन आमी म्हटलां की अंत्योदय तत्वाचेर हो कार्यक्रम सुरू करपा खातीर पुराय आमी नॅशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च हांच्या बरोबर हो MOU सायन केल्लो आसा. आमकां तांचो रिसर्च जो आसा हाची मदत पुराय स्टेट गव्हर्मेंटाक जातली. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन काम करीत आसल्या कारणान वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो पॉलिसीज हांगासर इम्प्लिमेंट करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे वेरियस प्रोग्राम्स स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करपा खातीर वेरियस गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमकां ताची मदत जातली. आणि वेरियस इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज ट्रॅक करपा खातीर आमकां ताची मदत जातली. म्हाका दिसता निश्चितच रित्या माननीय मोदीजींचे विजन आमी अंत्योदय तत्वाचेर व्हरपा खातीर आमकां नॅशन फर्स्ट रिसर्च सेंटर हाची मदत ही आमी घेतले. रीड इंडिया सेलिब्रेशन सरकारान 3री ते 12वेचे भुरग्यांक खासा उपक्रम दवरला. मुख्यमंत्र्यान हालींच प्रुडंटाचे माचयेर रीड इंडिया कार्यावळीत ही चळवळ फुडें व्हरपाचें उतर दिल्लें. शिक्षण खात्यान सर्क्युलर काडले. खंयचेय भाशेचें पुस्तक वाचून मतितार्थाचो व्हिडिओ करून धाडप. 15 ऑगस्ट मेरेन ऑनलायन रजिस्ट्रेशन, 30 ऑगस्ट मेरेन सबमिशन. नुस्तेमारी सीझन सुरू जाता थंय आसा. माली जेटीर एके बोटीत LED नुस्तेमारीचे सामान सापडले. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ म्हणटा खात्यान LED नुस्तेमारी आड ॲक्शन सुरू केल्या. खंयचेय नुस्तेमारी बोटीक दर्यांत वचचे आदीं इन्स्पेक्शन करून पास घेवचो पडटलो. LED नुस्तेमारी बंद जायना म्हूण खातें आनी पुलिसांचेर हायकोर्टाची बडी पडल्या. 1 ऑगस्ट फिशिंग ड्युटी ओपन केले फिशिंग आणि अकॉर्डिंग टू हायकोर्ट डायरेक्शन ह्यो स्टेशन केल्ले पासून बोटी आसा जायत जाल्यार आमच्या मनशान वचून ऑफिसरान ते इन्स्पेक्ट करप.
जर कितें गावलें जाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाची केस रजिस्टर हें करता आसतना आमचे स्टाफ सगळ्या जेट्टींचे अलर्ट आसा प्लस तांकां पुलीस प्रोटेक्शन आसा ते करता आसतना काल एक फिशींग बोटीचेर एक गावल्ली आनी अकॉर्डिंगली तेजेर केस रजिस्टर मालीम जेटीचेर LED व्हरताले तेका दवरलेले आसले बोटीन भितर आसले ट्रॉलरान आसले जेन्ना आमचे जेट्टीचेर जी बोट आसा तेजेर तर गावले जायत जाल्यार ऑब्वियसली तेजेर 100% केस जाता तशें आमचे जेट्टीचेर बोट आसा तेजेर गावली अकॉर्डिंगली आतां हेन्सफोर्थ जेन्ना बोटी भायर फिशिंगाक वयतली जाल्यार आमचे लोक तेजें इन्स्पेक्शन करतले तांकां पास दितले विथआउट आमचो पास रसीद काडल्या शिवाय तेंच्यांनी भायर फिशिंगाक वचप ना ओके सो आतां खंयचे बोटीक उदकान वचपाक जाय ट्रॉलराक उदकान वचपाक जाय जाल्यार इन्स्पेक्शन करून पास मेळटा तो घेवन वचप थंय ऑफिस आसा प्रत्येक जेटीर वचून तो आमचो स्टाफ वयतलो पळयतलो हे दितलो पासा शिवाय तेंच्यांनी उदकान वचपाक मेळचें ना जाल्यार तांकां कोस्टल पुलीस गोवा पुलीस प्लस आमचे लोक तांकां रेट करूंक शकता आनी पुलिसेक आनी कोस्टल पुलिसाक ओपन दिल्लें आसा डायरेक्ट तेंच्यांनी रेट मारप कोणी जर हांगासरल्यान पास घेवन भायर गेलो उपरांत LED जर भायल्यान खंय कलेक्ट करता जाल्यार भायर कोस्टल पुलिसाकूय पावर ते सर्वेलन्स करतले ते चालू आसता वास्को मंदार सुर्लकाराचे खुनाचे केशीत जल्मठेप ख्यास्त भोगपी रोहन धुंगट, जोवितो पिंटो, शेख मामलेकार आणि शंकर तिवारी ख्यास्त सोंपचे आदी जेलींतल्यान सोडपाक हायकोर्टाचोय न्हयकार. सरकार आणि चिल्ड्रन्स कोर्टाच्या न्हयकाराचेर कोर्टाचो शिक्को. जेलींत आपली वागणूक बरी आसा म्हूण सांगून सुटका करून घेवंक चौगांची एक सारकी धडपड चल्ल्या. तांचें कंटेन्शन आशिल्लें की सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड जे आसा तांणी तांकां 14 वर्सांच्या शिक्षा कंप्लीट जाली हाज्या कारणा खातीर आनी बाकीचे सगळे तांचे जे कंडक्ट इन द जेल आसा तो कन्सिडर करून सोडचें अशें म्हणून गव्हर्मेंटाक रेकमेंडेशन दिल्लें. पूण रेकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ लॉ कन्विक्टींग कोर्टाचें ताजेर ओपिनियन घेवचें पडटा म्हणून सरकारान तें ओपिनियन घेवपाक धाडलें. कन्विक्टींग कोर्टान सांगलें की तांकां सोडपाक मेळना म्हणून ऑन डिफरंट पॅरामिटर्स कन्विक्टींग कोर्ट कन्सिडर्ड द केस आनी तांणी सांगलें सोडपाक मेळना म्हणून. त्यामुळे सरकारान सांगलें की कन्विक्टींग कोर्टाचो जो निर्णय आसा जो रेकमेंडेशन आसा तें बायंडींग आसल्या कारणान आमी आतां सोडपाक शकना म्हणून. 2 डिसिजन आशिल्ले. एक सरकाराचो डिसिजन सोडपाचें ना म्हणून पूण रेकमेंडेशन आशिल्लें ऑफ द सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड की तांकां सोडचो म्हणून तें पेटिशन तांणी कोर्टान घातिल्लें. 4 पेटिशनां आयिल्लीं हायकोर्टान. तांणी म्हटलें की सेंटेन्स रिव्यू बोर्डान जें रेकमेंडेशन केलां तें आपल्याक इम्प्लिमेंट करचें आनी आमकां सोडचें म्हणून. आतां चॅक केलां तेन्ना अशें लक्षान आयलें की तांचे 14 वर्सांच खरें म्हणजे कंप्लीट जावना. आमच्या रुल्सा प्रमाणे एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 14 इयर्स जावपाक जाय. पूण कांय डिसिजन्साचो सुप्रीम कोर्टांचे कांय कन्सिडर करून अशें म्हटलें की वीथ रेमिशन्स म्हणजे तांकां जे रेमिशन्स मेळटा पेरोल पिरियड आसता फर्लो पिरियड आसता हे सगळें धरून तांचो कार्यकाळ 14 वर्सांचो सोंपलो अशें म्हणून तें रेकमेंड जाल्लें. पूण आतां कोर्टान म्हणलें की तांचो तो 14 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एक्चुअल जो आसा तो कंप्लीट जावना. रेमिशन्स तातूंत धरपाक मेळना. फर्लो पेरोल तातूंत धरपाक मेळना. पेरोल धरपाक मेळना. त्यामुळे तो कावंट करनासतना 14 वर्सां कंप्लीट जावपाक जाय आनी ताज्या खातीर तो हायकोर्टान आयज तांची पेटिशन्स डिसमीस केल्या आनी हायकोर्टान म्हणलां की जेन्ना तांची 14 वर्सां कंप्लीट जातली ताज्या मागीर जेन्ना केन्ना सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड वील कन्सिडर द केस इट हॅज टू बी कन्सिडर्ड ऑन इट्स ओन मेरिट. 19 वर्सां पुराय जाल्ल्या दिव्यांग भुरग्यांक शाळांनी दवरनात. अशा भुरग्यां खातीर फोंड्याचे लोकविश्वास प्रतिश्ठान डे केअर सेंटर चलयता. थंय भुरग्यां कडच्यान राख्यो, आकाश दिवे, मेणवाती, पणट्यो, ग्रिटींग कार्डां अश्यो भेट वस्तू करून घेतात. सण उत्सवा प्रमाण स्टॉल लावन विक्री. तितलोच भुरग्यांचे कलेक वाव.
दिव्यांग भुरगीं म्हळीं काय तांची कुयदाद शिक्षण फुडाराचो पालकांक हुस्को शाळांनी तांकां 19 वर्सां पिराय मेरेन दवरता ताचे फुडें तांचें कशें हाचो दरेक पालकाक प्रस्न पालक कामाधंद्याक वचपी जाल्यार आनीक हुस्को हाचेर उपाय म्हणून फोंडेच्या लोकविश्वास प्रतिश्ठानान डे केअर सेंटर सुरू केला ह्यो राखी आमकां टिचरीन शिकयल्या टिचर आमकां एकदां कशी करपाची मणी गुंतोवन दाखयता आनी राखी तयार करता भुरग्यां कडल्यान शैक्षणीक ज्ञान तांकां दिता आसतना वय वाडले उपरांत तांकां स्वताचे कितें तरी आर्थीक हातभार लागतो तांचे कडेन आशिल्ल्या कलागुणांक वाव मेळटा हे लोकविश्वास प्रतिश्ठान स्पेशल स्कूल जी भुरगीं 20 वर्सांची आसा 21 वर्सांची तांकां डायरेक्ट आमी डे केअर सेंटरान हाडटा डे केअर सेंटरान हाडली की ती 21 वर्सांचे वयर आसता तांकां फाटल्यान फूल ट्रेनींग दिल्ली आसता ती कशें कशें म्हणजे एग्जाम्पल राखी कशी गुंतप ही सगळी ट्रेनींग दिल्ली आसता अवेरनेस करून सो आमच्या भुरग्यांक आमी करून घेता की आमी थंय स्टॉलार व्हरता म्हणजे राखयो व्हरता दिवाळीच्या टायमार पणट्यो आकाशकंदी डिफरंट प्रॉडक्ट्स आसता आमचे मार्केट रेट जी आसा न्हय एक 40-50 असल्यो राखयो आमी त्योच राखयो आमी हाफ द रेटीन दिता सद्या ज्या पद्दतीन ताका एंगेज दवरली किंवा तांच्या पेरंट्साक ताचे बद्दलची जागिरली चिंता म्हणत आता तो खंय तरी कामात गुंतिल्लो आशिल्ल्या कारणान तांकां खंय तरी काम करता ह्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रोडक्टाक समाजा कडल्यान जितलो प्रतिसाद मेळटा की कॉर्पोरेट हावसीस आनीक इंडस्ट्रियल हावसीस ह्यो आमकां थंय तांच्या परिसरांत स्टॉल लावपाची परवानगी दितात ही भुरगीं दिव्यांग असली तरी देवान तांकांय खाशेले गुण दिल्यात तांच्या कलागुणांक वाव दिवन जीण उमेदी करपाचो हो यत्न कवळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू ही आशिल्ली सकाळची अपडेट परत रोखडेच मेळ्या प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट